सगळ्यात पयलीं हांव धन्यवाद म्हणटा आमच्या ऑनरेबल ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक की सदांच ते सपोर्टीव आसले आनी सदांच कॉपरेट करतात प्रत्येक डिपार्टमेंटान आपल्या पोर्टफोलियोन. स्पीकर सर, टॅक्सी इश्यूज म्हणटा तो गोंयभर चालूच आहा आनी वेगळे वेगळे विशय येत आसात. म्हाजी इतलीच रिक्वेस्ट आहा, फाटल्या दिसांनी आमचे टॅक्सीकार भावांक सांगलें गुड न्यूज बेगीन येतली म्हणून. सो ते परत परत विचारता गुड न्यूज केन्ना येतली काय म्हणून. तेंचे इतलें डिमांड आहा की तांकां इक्वल प्रायस, इक्वल फेअर म्हणल्यार एप बेज आनी ते टॅक्सी मारतात, भाडी मारतात ते इक्वल प्रायस करपाचो म्हणून. दुसरो तेंच्यांनी डिजिटलायज येवपाक, म्हाज्या तरी मतदारसंघात टॅक्सीकार भाव आमचे डिजिटलायज येवपाक रेडी आहा, पूण इक्वल रेट्स आसूंक जाय हो तेंचो डिमांड आहा. आनी म्हाजो स्पेसिफीक डिमांड आहा टॅक्सीकारां खातीर, आमच्या कोस्टल बेल्टाक थंय आमचे प्रत्येक वाड्याचेर हॉटेल, सगळी कोस्टल बेल्ट हॉटेल्स आहा, गेस्ट हाऊस आहा, तेंचे स्टँड्स आहात आनी तेंची रिक्वेस्ट इतली आहा तुजे एप बेस्ड टॅक्सी म्हणजे गो मायल्स बीन येतात आनी थंयच्यान पिकअप करतात, ते पिकअप बंद करचे. कित्याक तेंचे पारंपारीक तेंच्या बापाय पासून आज्या पासून तो धंदो करीत येयलेले आहा टॅक्सीकारांचो आनी तेंचे फिक्स आसतात भाडी. आनी हे हांगासर जर एप बेज येत आनी तेंचे थंयच्यान पिकअप करूंक गेल्यार तेंचो इतल्या वर्साचो वेवसाय आहा तो खंय तरी बंद पडटलो. तेका लागून पिकअप कोस्टल बेल्टाक जे जे स्टँड्स आहात ते तूं जाय जाल्यार नोटिफाय कर. आमी जाय जाल्यार तुका लिस्टूय दिता, ते नोटिफाय कर आनी थंयच्यान पिकअप आहा ते भायले एप बेज आहा ते पिकअप करूंक दिवचे न्हू म्हणून रिक्वेस्ट तुका. स्पीकर सर, दुसरे बायक आमचे टॅक्सीकारांचे आनी एक इश्यू आहा तो सबसिडी पयलीं मेळटाली, गव्हर्मेंट सबसिडी दितालो तांकां, ती खंय तरी बंद केल्या. सो ते इतली वर्सां तुमी सबसिडी दिताले आनी आतां बंद केल्या. सो मातशें ते ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उलोवन तूं ते मातशें तुमचे सुरवात कर. दुसरे मोटरसायकल एड्रेस तुम्ही असो पळयता. ओके, सॉरी. आतां मोटरसायकल पायलट जे आहात ते खंय तरी म्हणजे वेवसाय बंद जाल्लो जायत येयल्लो आहा आनी खंय तरी थोडेच मोजकेच उरल्यात. आतां कितें जाता, तेंच्या फॅमिलीन म्हणजे तेंच्या घरान तो बिझनस सुरवात केलो, ते चालू केला. आतां ते जाणटे जालेत आनी तेंच्या भुरग्यांक तेंचें शिक्षण बीन सगळें हो वेवसाय करून केला आनी आयज तांकां सेक्युरिटी काय ना, म्हणजे तांकां इन्शुरन्स ना, गव्हर्मेंट तांकां सबसिडी बीन, म्हणजे कितकेशेच गोश्टी गव्हर्मेंटान करपाक जाय. कित्याक त्या टायमाचेर जेन्ना ट्रान्सपोर्ट नासलो तेन्ना ते आसले थंयसर, म्हणजे ट्रान्सपोर्टेशन मेन ते आसले आनी आयज खंय तरी तांकां आमी इनजस्टीस करता काय दिसता. म्हणजे तांकां खंय तरी न्याय दिवपाक जाय, म्हणजे तांकां सेक्युरिटी मेळपाक जाय, हेचेर मातशें तुवें लक्ष दिवचें. स्पीकर सर, दुसरे ट्रक्स जे आहात आमच्या पेडण्या तालुक्यात ट्रककार खूब जाण आहात, रेंव आनी चिऱ्यांचे वेवसाय करतात. आतां व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट येयला, पूण एक इश्यू आहा जो आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान आनी आमच्या ऑनरेबल टुरिझम ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान सॉल्वूय केला, जो लिव्ह इन लायसन करताले आनी लिव्ह इन लायसनाचेर लिव्ह इन लायसन केल्या उपरांत ते ट्रक घेताले आनी एक ट्रक घेनासले, एका फॅमिलीन 5-5, 10-10 ट्रक घेताले आनी बिझनस आख्खो कॅप्चर करतालो आनी आमच्या लोकलांचो गोंयकारांचो बिझनस सारको काबार केल्लो. तो तेंच्यांनी ते लिव्ह इन लायसनाचेर रेजिस्टर्ड करपाचें बंद केल्यात, ताका लागून धन्यवाद तुमचे. पूण कोणाचे पयलीं दिल्यात ते आयज परत, म्हणजे जेचे पयलीं लिव्ह इन लायसन दिल्यात त्यांनी 10-10 ट्रक घेतलेले आहात आनी ते ट्रक अजूनय चलतात. तेंचे तुमी फिटनेस बीन रिन्यू करीत आहात. सो तेचेर लक्ष दिवचें आनी खंय स्टॉप जायता. कित्याक आमचे गोंयकार भाव आहात जे ट्रक एसोसिएशन आहा आनी तो वेवसाय करता, तांकां खंय तरी हार्म जाता आनी तेंचो बिझनस वयता. म्हणजे आमी पळोवंक जाय गोंयकारांक, लोकलांक आमच्या कसो बिझनस मेळटलो तो. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 19 इंडस्ट्रीज. स्पीकर सर, थोडे तुवें इंडस्ट्रीज, हांव तुवें इंडस्ट्रीचेर उलयता, तुवें इंडस्ट्रीन जे तुमी प्लॉट अलॉट खूब वर्सां पयलीं केल्यात, तेंच्यांनी स्ट्रक्चर तो बांदला आनी तेंच्यांनी तो सुरवात करपाक घेतलेलो, पूण तेंचेर स्टार्ट करून कितलींशीं जाल्यां 15-15, 20-20 वर्सां ते तशेंच आहा पडलेले. ते तुमी आयडेंटिफाय करा. हांवें कितले फावटी आमच्या IDC चेअरमॅनाक म्हटलां की जे बंद आहात ते तुम्ही फायंड आउट करा, ना जाल्यार तुमकां दुसऱ्यांक अलॉट करा ते. कित्याक थंय जो तुम्ही प्लॉट दिल्यात ते सुशेगाद दवरल्यात थंयसर. तो जर तेंच्यांनी सुरवात केले जाल्यार एम्प्लॉयमेंट जनरेट जातलो. ते एम्प्लॉयमेंट जनरेट जायना, तशें ते मेल्ले सापळे काय थंय पडलेले आहात. सो तेचेर मातसो तुमी लक्ष दिया. दुसरे स्पीकर सर, तुजे कडेन आमचे म्हणजे तुजे कडेन आनीक थंयसर 2.5 लाख स्क्वेअर मिटर IDCची उरल्या
2.5 लाख स्क्वेअर मिटर आयडीसीची उरल्या आणि हांव रिक्वेस्ट करीता की सेकंड फेज सुरवात करा आणि तितूंतल्यान 2.5 लाखांतल्यान 50,000 स्क्वेअर मिटर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीक दियात जेणे करून आमचे लोकल तो प्लॉट घेवं शकतात आणि बारीक आपलो व्यवसाय करूं शकतात. सो ते मातशें स्पीडअप करून बेगिनात बेगीन ते सेकंड फेज तुम्ही सुरवात करची. स्पीकर डिमांड नंबर 31 पंचायत. स्पीकर सर हांव धन्यवाद म्हणटा आमच्या पंचायत मिनिस्टर त्यांच्यानी GI फंडाक सदांच म्हाका सपोर्ट केला. पण एक इश्यू आहा आमचे थोडे बारीक पंचायती जे आहात त्यांच्यानी इन्कम तुझो इन्कम कितलो 40 लॅक्साचे बिलो जाय पूण 40 लॅक्साचे बिलो आहल्यारूच GI मेळटा. पूण हांगासर थोड्या पंचायतींचे इन्कम 17 लाखूच आहा 17-17.5 लाख आहा पूण तेंचे इन्कम तुझे फॉर्म 10 जे दाखयला तेका दाखोवपाक पडटा ते तुजे सॅलरीचे म्हणजे सॅलरी ऍड जाता आणि तू ग्रांट्स कितें दिता ते ऍड जाता. ते ऍड जाले जाल्यार तेंचे 40च्या वयर वयतातूच पूण तेंचो इन्कम पळयता तो 17 लाखूच जाता. सो ते खंय तरी इन्कमूच तुम्ही पोवचो आणि ते GI तांकां दिवचे. सो तेचेर मातशें तुम्ही हे करचे. आनी दुसरें लास्ट म्हटल्यार माझे 2 पंचायत घर आहा. तुवें पंचायत घर जो तुवें सगळे केल्ले आहा पूण खंय शिरकाला ते TCPन शिरकाला. सो TCPन तुकाच मातसो फॉलोअप करचो पडटलो ते परमिशन घेवपाक. सो तांगले ते काम स्टार्ट जावचें ना. आनी दुसरें तूं हरमल पंचायत लँड ट्रान्सफराक एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक ऑलरेडी सांगला. सो लँड ट्रान्सफर ते जाले हे दोनूय पंचायत घर तुवें पंचायत घरांनी आमचे हरमल पंचायत घर दोनूय जातले. सो रिक्वेस्ट करता तुका मातशे जे म्हाजे डिमांड्स आहात ते थोडे डिमांड्स आहा कित्याक तुवें म्हाजे सगळे चडशे डिमांड सदांच फुलफील केल्या. हे इतले डिमांड आहा ते आशा धरता की तूं म्हणजे करून दितलो. तुम्ही पळयतात GNH. अरे उस प्लान का क्या हुआ? इस वीकेंड पे चले क्या? गाइस हिमाचल और केरला? नहीं यार, इट्स टू कोल्ड. तो फिर गोवा चले क्या? ओके लेट्स गो फॉर इट. डन डन. डन. फ्लाइट टिकट्स तो बुक हो गई है. पर वहाँ घूमेंगे कैसे? रेंट कार बुक करें? ओके. ओके. अरे यार ये तो बहुत एक्सपेंसिव है. अरे हाँ, गोवा है यार, बाइक ले लेते हैं. ओके. भैया हमें रेंट बाइक देखना है, कुछ नया पावरफुल स्टाइलिश. कितना दिन के लिए चाहिए? 2 दिन के लिए. तो ये वाला लीजिए, होंडा का डिओ 125 ओह सीसी. नाइस. The all-new Honda Dio 125. Bold design, powerful 125cc performance, and smooth rides made for Goa. रेंट कार नहीं लिया वो बेस्ट डिसीजन था. बहुत ही कंफर्टेबल राइड थी और काफी स्टाइलिश भी है. और हैंडलिंग भी स्मूथ है. ऑल्सो इट वॉज अ ग्रेट फन. यस. Honda Dio 125. Rent it, ride it, live Goa.